साखळे विठ्ठलापूर जोडपी पदपुलाच्या मेंटेनन्स कामाचेर प्रशासनान लक्ष घालपाची गरज आसा। निदान दुचाकी व्हरपाक तरी पुला वयल्यान मेळची असो हो पूल बांदून वाडोवचो म्हण विठ्ठलापूरकारांची मागणी आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। ह्या भागाक हो जो पूल जो आसा आनी ह्या पुला वरसून आयज म्हाका दिसता हांव 1953 जल्माक येयलो। 1953 म्हाजो जल्म जालो। त्या जल्मा पासून म्हणजे साधारण एक गेली 2-3 वर्सां जर पळयलो जाल्यार हो पुर्तुगेज टायमार पूल असो आसलो की सुंदर असो पूल। आणि ह्या पुलाचेर जेन्ना पूल ब्रिटिशांनी ज्या पुर्तुगेजांनी हो पूल उडयलो आणि हो पूल लाकडी पूल म्हणून फेमस जालो। कित्याक हेजेर आमी लाकडी पूल सरकारान ते लाकडी पूल घातलेले। त्याच्या नंतर काही दिसांनी हो पूल सामको ते फोळ्यो हे जावंक लागल्यो। तरी आमी पयशे काडून ताका फोळ्यो खिळे जावं स्क्रू जावं अशें आमी ते लावन दिले। आनी तो लावतो प्रदीप च्यारी हांगा तो तेजी गॅरेज आसली। तेन्ना तेणी ते मागीर आमी सरकारा कडेन आमी पंचायती कडेन मागणी केली की आमकां हो पूल जायो। आणि ह्या पुला वरसून प्रोग्रेस हायस्कुला भुरगीं येता वयतात। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर गरोदर जर बायल जर समज जर तिका कितें जर हे जालें जाल्यार आमकां नवीन त्या पुला वरसून व्हरचें पडटा त्या पांडवा देवळा कडसून। म्हणून सरकारान ही समस्या सोडोवंक जाय आणि ते सरकारान विचार करूंक जाय। हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागतां, आमचो गोंयचे मिनिस्टर बाब CM मनोहर पर्रीकर बाब हेजे कडेन मागतां की ही विठ्ठलापूरकारांची आमची समस्या जी आसा, ही जी मागणी जी आसा ती बरे भशेन तांच्यांनी सोडोवंक जाय। आणि त्यांचे तेच आमचे गुरू म्हणटा आमी तांकां। अशे गुरू हे करून तेंच्यांनी आमकां हो एक आदार कसो दिवचो। जशें पोमुरफ्या हयडोण्या पूल जे बांदल्यात त्या प्रमाणे हो पूल बांदचो अशी आमची विठ्ठलापूरकारांची। आणि हांव शिवसेना दिचोली तालुका प्रमुख तसेच आमचे शिवसेना शाखा प्रमुख गंगेश गांव तसेच आमचो एक मेंबर बाब आमचो प्रशांत, आमी हे सगळे कार्य करपाक आमी फुडें सरतात। आयज पळोवंक गेल्यार खूब वर्सां जालीं ह्या पुलाक। म्हणजे म्हाकाच आतां जवळ जवळ 64 वर्सां म्हणजे 64 वर्सां जालीं म्हाकाच, म्हणजे त्या पयलींचो हो पूल। आणि ह्या पुलाक आतां सरकारान जावं पंचायती म्युनिसिपालिटी फुडें हे मारल्या प्लेटी मारल्या त्या बद्दल कांय ना। पूण आमकां एक साधारण 2 व्हिलर म्हणजे 4 व्हिलर म्हणजे 4 चाकी गाडी वचपाक 2 व्हिलर अशी वचपाक आमी तेंचे कडेन मागणी करता। कित्याक जप करून डॉक्टराक हाडटा जाल्यार तसो वयचो पडटा, हो शॉर्टकट हे आसा। म्हणून आमचे ते सरकारा कडेन मागणी आसा। प्रत्येक आमचे PWD मिनिस्टर आनी एकदां मागतां हांव सरपंचा कडेन आणि आमच्या कारापूर सरपंच सरपंच तशेंच आमचे साखळेचे म्युनिसिपालिटी बाब सलगानी हेंचे कडेन सुद्दां मागणी करता आमी की हेंच्यांनी फुडें सरून ह्या पुलाची आमची बरे भशेन पूल हो आतां पळय हांगा झाडां वाडलेलीं आसा। ही झाडां पळय कितलीच तरी म्हाका सकयल येयल्या। त्याच्या नंतर ती लायटीची वायरी सुद्दां तेजेर जर एक शॉर्टकट जालें जावं कितें जालें तो धोका निर्माण जावंक शकता, पुलाकूय जावंक शकता। अशा पद्दतीन आमी इतले मागणी आयज ह्या सरकारा कडेन आमी मागणी करता। परत एकदां हांव PWD मिनिस्टर बाब ढवळीकर बाब हेंचे कडेन मागतां की हेंच्यांनी येवन ती आपण स्वता येवन पाहणी करची, स्वता येवन चौकशी करची प्रत्यक्षात हे पुलाचे कशें घे आसा पूल बरो ना म्हणिना आमी, पण आमकां कायमस्वरूपी एक पूल असो बांदून बाब आमचे मिनिस्टरान एक आमकां ही मदत करची अशी तेंचे कडेन मागणी करता। आणि ह्या पुलाची सगळी दुर्दशा जाल्ली आसा। सगळ्या वाटेन तो माड ते सायडीन हे जाल्लो आसा, तो जर हेजेर पडत जाल्यार खूब हे जातलें। हो खूब जुनो पूल आसा आणि हो शॉर्टकट एकदम। ते जी झाडां जी वाडल्या ही सगळीं निवळ करून नाल्यार ती झाड जर ते पडत वायरीचेर जाल्यार त्यो वायरी सगळ्यो पुलार पडून इलेक्ट्रिकल शॉक येवंक शकता। आणि तसोच हो पूल पूर्ण रस्ट जाल्लो आसा, तोय सरकारान ह्या पुला कडेन लक्ष दिवन रस्ट हें जालां तें सगळें निवळ करून आमकां दिवचो बेगीतले बेगीन। आणि तशेंच ह्या पुला वयल्यान गाडयो वचपाक मेळना त्याची वेवस्था करची, गाडयो वचपाक 2 व्हिलर तरी एटलिस्ट।